पावलुचें रोमकारांक पत्र. शिडकावणी. खरी आत्मीक भक्ती. चॅप्टर 12. म्हणटोच भावा भयणीनो, देवाचे व्हड कोवाळायेचो उगडास करून तुमचे लागीं हांव मागता तें हें. पवित्र आनी देवाक मानता तसली एक जिवी बोली कशी तुमचेंच ताका समर्पण करात. तुमची खरी भक्ती म्हणल्यार हीच जावची. ह्या आतांच्या संवसाराच्या नेमा प्रमाणे तुमी चलोव नाकात, पूण जशें देवान तुमच्या मनाची नवसळणी केल्या तशेंच तुमच्या जिविताची चालूय सारकी नवी जावं दी. अशें देवाची खोशी कोण ती, कितें बरें, कितें ताका मानता आनी कितें सोपून तें तुमी वळखूंक पावतल्यात. खालतिकाय आनी प्रिती मोग. म्हाका देवान फुंक्या दिल्ल्या मुन्यारापणा खातीर तुमकां जण एकल्याक सांगता. फावो ताचे परस ओदीक तुमचेच विशीं चिंतू नाकात, पूण देवान मापून दिल्ल्या भावार्था प्रमाणे जण एकल्यान मर्यादीन आपलें मोल करचें. आमचे कुडीक सोबार सांदे आसात, पूण सगळे सांदे तेंच काम करिनात. तशेंच आमी सोबार जाणां जावनूय क्रिस्ता सोबें आमचो एकचार जाल्यान आमी एकूच कूड आनी आमचे मदलो जण एकलो कुडीच्या दुसऱ्या सगळ्या सांद्यांक जोडलेलो आसा. देवान जण एकल्याक दिल्ल्या देण्या प्रमाणे आमकां वेगवेगळे वरगूण आसात. देवाचो संदेश दिवचो वरगूण जाल्यार आपआपल्या भावार्थाच्या मापा प्रमाणे ताचो उपयोग करचो. सोबेची सेवा करचो वरगूण जाल्यार जतनायेन ती सेवा करची. शिकोवपाचो वरगूण जाल्यार फिकिरीन शिकोवचें. दुसऱ्यांक धीर दिवचो वरगूण जाल्यार उर्बेन धीर दिवचो. दुसऱ्यांक कितेंय दिताय तेदना उदार मोनान दी. तुका दुसऱ्यांचेर अधिकार दिल्लो आसा जाल्यार भार घेवन कायदो पाळ. दयाळ कोडण्यो कोत्ताय तेदना हांसत्या तोंडान त्यो कर. तुमचो प्रितीमोग ढोंग नासलोलो जावं दी. वायटाचो द्वेस धरून बरें तेंच करीत रावात. खरी भाव भयण म्हूण मैपासान एकामेकाची अपुरबाय करून दाखयात. आपणा परस चड दुसऱ्यांक मान दियात. सगळ्या मनान बेसारमाय करिनासतना काळजाचे उर्बेन सोम्याची सेवा करात. तुमकां भरवंसो आसा म्हणून खुशाल रावात. कश्टां दोगडांनी थीर रावात. थांबोनासतना मागणें करात. गरजेक सांपडलेल्या तुमच्या भावां भयणींक मजत करात. वाटसुरांचो परामोस करात. सगळ्यांचो दुस्मानांचो पर्यान मोग करचो. तुमकां धुमाळो दितल्यांक आशिर्वाद दियात. हय, आशिर्वाद म्हणटा तांचेर शिराप घालूं नाकात. खुशाल आसतल्यां बरोबर खुशाल जायात. दुखेस्त आसतल्यां बरोबर दुखेस्त जायात. सगळ्यांकूच एकेच तरेन मानान वागयात. गोरवान फुलोवन भोवूं नाकात, पूण ल्हानांक खालत्यांक लागीं घेयात. आपुणूच शाणी म्हूण चिंतू नाकात. कोणाकूच वायटान फारीक करूं नाकात, पूण सगळ्या मनशाचे नदरेक कितें बरें तें करून सोडात. घडटा जाल्यार सगळ्यां लागीं शांतीन जिवंक तुमचे कडेन जाता तितलें करात. मोगाच्यानू पेल्याचो सूद घेवंक सोदूं नाकात. फारीकपण घेवपी देव आसा. पवित्र पुस्तकार अशें बरयलेलें आसा. फारीकपण घेतलो तो हांव, दिवंक जाय तें दितलो तो हांव, उलयता तो सर्वेस्पर. आनिकूय अशें बरयलेलें आसा, तुजो दुस्मान भुकेल्या जाल्यार ताका जेवंक दी, ताणेला जाल्यार ताका पिवंक दी. कित्याक अशें करून तूं ताका आपल्या कण्ण्यांची लज भोगोशी कोत्तलोय. वायटाक तुजेर जैत व्हरूंक दिवं नाका, पूण बरें तें करून वायटाक हारय. देवाचें उतर हें.